ये डिक्लाइन बी हा फिशिंग ही डिक्लाइन हा पण आता एक आता हे वाऱ्याक लागून आता ह्या दिसांनी एलईडी ना म्हणून ओके मागीर एक बार एलईडी जाले म्हणटा कांय ना आमी मागीर आफ्टर नोव्हेंबर आमी सारके ब्लायंड म्हणजे हे 25-50 पांटे तो हे येता मान्यते पासून आमकां फायदो कांयच ना सगळें मान्य घालचें पडटा एलईडी बँड हा हा एलईडी बँड हा बेन हुंयचे आतां डायरेक्ट आतां काडून बरी जाल्ली आमी त्या हार घालता ते काडली म्हणून एका शामिलाक ते सगळे तेज्यो 3 बोटी आहा तेच्यो 3 बोटी आहा ती एलईडी प्रमोट करता आनी आमी कितें करतले एलईडी प्रमोट केल्या म्हणटा आमी मागीर माती आहा हिंगा वयर आनी एलईडी डीप दर्यान जाता न्हू नुस्तें डीप वॉटर आमी नुस्तें तोडी हिंगा तोडे जाता उत्पादन नुस्तें भायरूच जाता मागीर तोडी घेता न्हू वाऱ्याचे तोडी घेता पळय अहें येना आतां हो उपराव लागलो म्हणटा हें सगळें नुस्तें येता दोकीन लागलो जाल्यार तो बांगडो ताल्ली सगळें भायलो वारो लागलो दुसरें नुस्तें म्हणटा आतां भायर तो एलईडी मारली जाल्यार नुस्तें थिंगाच काबार न्हू पावना मागीर आतां एलईडी ना आतां आनी ह्या दिसांनी दर्याचे उदीक मातशें तांबडे म्हणून ते एलईडी चलना तेंची एक फावट एलईडी स्टार्ट जाले म्हणटा काबार मागीर कांय पडना सो एलईडी लागून नुस्त्याचो डिक्लायन जालें म्हणटा तुमी. डिक्लाइन 100%. म्हणजे हे रिसंट इयर काय याच वर्सा बीन अशें? रिसंट लास्ट 3-4 वर्सां सारके आमी नोव्हेंबर काबार जालो मागीर डावन उरता सारकें 3-4 वर्सांनी डिक्लायन जालां नुस्तें आतां खावपाचें हें कितें खाता तें ना मागीर आतां आमी एकणी श्रावणी आहा दिसाक एक राबण 24 आवर्स आतां आयज हाल्यान दुसरो आसतलो मागीर ते सगळे 24 आवर्स आमी एकल्याक दीस दिता मागीर ते 24 आवर्स कितलेय फावटी तूं फिशींग कर कांय प्रॉब्लम ना भाई रेट कशें आहा फिशचे रेट टायगर प्रॉन 700 व्हाईट प्रॉन 500 पॉम्फ्लेट्स 1000 दिले आनी दुसरे पांटले दिले सो बाजारापेक्षा हांगा सवाया काय मातशें आया बाजारांत फ्रेश नुस्तें म्हणल्यार कोणी धांवन येता न्हू फ्रेश नुस्तें एका कितें तुका पळोवंक मेळटा तुका दोळ्यांनी पळोवंक मेळटा दिवस ती बाजारांत ते बिलीव करूंक जायना न्हू थोडे फावट बाजारांत गेले म्हणटा मागीर ती फोडी काडूंक वता हें हिंगचें नुस्तें थिंगचें नुस्तें आतां हिंगा येयलें म्हणटा गमता फ्रेश नुस्तें म्हणून